पेडण्या म्हालांतल्यान भजनी मंडळ खूप भायर सरताले, पूण घुमट आरती मंडळ मोजकेच आशिल्ले. टोटली ब्लँक, काय घुमट आरती कांयच खबर फक्त खबर आसलें की घुमट आरती घराघरान चवथीक करता. श्री हेरंब घुमट आरती मंडळा कडेन इतल्यो आरती आसा की आमी 16 ट्रॅक्स घातल्या आणि नवी नवी कंपोजिशन्स एक्सपेरिमेंट्स चालू उरले. सो लोकांक दोनूय तरेचे आरती आयकपाक मेळपाचे, एक पारंपारीक जाले आनी आमच्या सदाच्या ज्यो घरान आमी म्हणटा तशें. मोरया रे मोरया रे मोरया रे सोजिरा साजिरा माझा देव हेरंब, सोजिरा साजिरा माझा देव हेरंब, सोजिरा साजिरा माझा देव हेरंब. वेल नमस्कार आणि येवकार. आयज हांव ह्या खास कार्यावळीत मुद्दाम आवर्जून आयला धारगळ ह्या गांवांत आणि म्हाज्या बरोबर आसा. म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक ओळख करून दिवपाची गरज ना, बिकॉज ते सगळेच म्हाका दिसता सुपरस्टार्स आसा. कांयशे सेलिब्रिटीज आमच्या ह्या ग्रुपान आसा, बट म्हाका पयलीं हांव तेजे ग्रुपाचें नांव सांगता. श्री हेरंब ही आरती मंडळ जो ग्रूप आसा धारगळचो, हांव आयज आवर्जून ह्या गणेश देवळांत आयला. ग्रूप सबन आसा, सुसज्ज आसा. म्हाका दिसता सीझन श्रावणाचो आसा, फुडें चवथ येवपाची आसा आनी सगळें म्हाका दिसता ऑल सेट आसा. बट मोर इम्पॉर्टंटली ह्या श्री हेरंबचें तुमी नांव आयकलात आसतलें, सगळ्याक गाजला, पुराय गोंयभर गाजला. ताजें म्हाका दिसता सुरवात खंय जाता जाल्यार ती म्हाका दिसता पिंगे सरा कडच्यान. सर नमस्कार, हांव सूरज पिंगे. तुमकां सगळ्यांक श्री हेरंब घुमट आरती वतीन हांव तुमकां येवकार दितां हांगा धारगळे. धारगळेश्वराचो हो पवित्र असो वाठार आणि हें हेरंबाचें देवूळ आणि ज्या नांवान ह्या भुरग्यांनी हो मंडळ स्थापीत केलो. पेडणे म्हालांतलो असो एक गाजलेलो नावाजलेलो मंडळ जाणें घुमट आरतीच्या क्षेत्रान पेडण्या म्हालाचें नांव गोंयभर पावयलें, असो श्री घुमट आरती हेरंब घुमट आरती मंडळ धारगळ पेडणे. ओके. बरेचदा आयज ऑब्वियसली सगळ्याक पुराय गोंयभर नांव गाजता, व्हडले रेस्पेदान घेता, कॉम्पिटिशनाक तुमी बसा. फाटलो इतको वर्साचो प्रवास आसा. मेन म्हटल्यार ही जी सुरवात कशी जाली आणि कितक्या वर्साचो प्रवास आहे म्हाका आवर्जून जाणून घेवपाक. म्हाका याद जाता, म्हाका दिसता हो तांचो एटलिस्ट 8 ते 9 10व्या वर्सान तांच्यांनी पदार्पण केलां. एक म्हजें मूळ घर पिर्णा बार्देस पिर्णा तानवडे वाडा म्हणटा थंय, आनी थंय आमी घुमट आरती स्पर्धा घेताले, आजून ती चालू आसा. आनी त्या स्पर्धेन हेरंब घुमट आरती मंडळ तेन्ना पयलींचो म्हणजे सारको 10 वर्सां पयलींचो घुमट आरती मंडळ सामको पार्टिसिपेट जालो. आनी अशे मोजके 10-12 जाण, सुभाष, मागीर अनिकेत, ओमकार केळकर जो आतां मुख्य गायक आसा तो कोरस गायक फाटल्यान बशिल्लो सामको. आनी तेन्नाचे सगळे सिनियर मेंबर्स म्हणजे ओरिजिनल हेरंब घुमट आरती मंडळाचे मेंबर्स थोडे आसात, थोडे कामाक लागून आयज पावले ना. आणि असो एक आरती मंडळ म्हाका थंय पळोवपाक मेळ्ळो. आनी थोड्या दिसांनी म्हाका सुभाषाचो फोन आयलो की सर आमी घुमट आरती मंडळ केला. आनी कितें जातालें त्या तेंपार पेडण्या म्हालांतल्यान भजनी मंडळ खूब भायर सरताले, पूण घुमट आरती मंडळ मोजकेच आशिल्ले, 1, 2, 3, 4 अशेंच. आनी त्या तेंपार म्हणजे जेन्ना आख्खो पेडणे म्हाल 4च घुमट आरती मंडळ, येदो व्हडलो पेडणे तालुका आनी तातूंतल्यान 2-3 मोजके बोटार मेसतात अशे घुमट आरती मंडळ भायर सरताले. तातूंत हेरंब घुमट आरती मंडळान स्वता म्हणजे तांच्यांनी हें शिवधनुष्य उचलपाचें थारायलें. आनी प्रोफेसर सुभाष कांबळकारान म्हाका फोन केलो की सर अशें अशें आसा, आमी घुमट आरती मंडळ सुरवात करपाक सोदता, तुमी येता काय म्हणून. हांव म्हणलें येता. म्हाका म्हणलें बरें दिसतलें की पेडण्यांतल्यान नवो ग्रूप येता. हांव म्हणलें येता. आनी जेन्ना फर्स्ट टायम आयलो हांगा, ह्याच देवळान प्रॅक्टीस आशिल्ली, आनी तेन्ना कितें जाल्लें की टोल नाका हांगा आशिल्लो. म्हाका अजून याद जाता की तेन्ना म्हणजे धारगळे टोल नाका पडिल्लो. आनी म्हजी गाडी जी आशिल्ली, हांव पुण्याक आशिल्लो, एक 7-8 वर्सां पुण्याक आशिल्लो, आनी म्हाजी गाडी MH12. सो ती MH12 पुण्याची गाडी रजिस्ट्रेशन. सो ती जर हांगा घेवन येत जाल्यार थंय टोल भरचो पडटालो. सो म्हाका ती गाडी MH12 म्हणून ती पलतडी दवरची पडटाली, म्हणजे टोलाच्या त्या बाजूक दवरची पडटाली. आनी सुभाष नाजाल्यार केन्ना केन्ना अनिकेत, केन्ना केन्ना मेंबर जे आसा ते पिकअप करताले म्हाका स्कुटरीचेर, आनी मागीर हांगा येवन प्रॅक्टीस करप, आनी म्हाका परत थंय ड्रॉप करप, मागीर हांव गाडी घेवन परत घरा वचप, असो तो प्रवास. म्हणजे हांच्यांनी खरें म्हटल्यार ह्या भुरग्यांनी खूब मेहनत घेतल्या पयलींच्यान आनी फोकस्ड आशिल्ले सारके. फ्रॉम डे 1 ह्या मंडळान जो फोकस दवरिल्लो तो आतां मेरेन चालू आसा. आनी तेन्ना हांव कंपोज करतालो, आतां ते स्वता कंपोज करता. म्हाज्या खातीर केदी व्हडली गजाली की श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ आतां सुभाष
ताच्या नंतर आमचो नाना आसा, ताच्या नंतर अनिकेत आसा, सनील आसा, हे सगळे मेळून स्वता कॉम्पोजिशन्स करता, स्वता चाली तयार करतात, स्वता तातूंत शब्द घालतात आणि स्वता आरती कंपोज करून फुडें सरतात. ही म्हाज्या खातीर खरें म्हणल्यार गर्वाची. परत हांव येतलो तुमच्या कडेन उलोवपाक. सर, प्रोफेसर, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. तुम्ही फोन केलो, तांकां सांगलें की आरती मंडळ आमी हांगासर केलो, तो ऑब्वियसली स्टार्टींग रॉ आसलो, काहीशे सिनियर मेंबर्स असले, तुम्ही थोडे एक्झिस्टींग मेंबर्स असले. आयज नवे जनरेशन ह्या हितूर त्याच ताकदीन ऑर मे बी त्याच्यापेक्षा बऱ्या रितीत परफॉर्म करता. हाऊ डू यू सी दीस एंटायर थिंग? बिकॉज खरेंच एक कौतुकाची गजाल की गोंया सारक्या राज्यांत घुमट आरती एक वेगळो युनीक एक सारकें अशें आमच्या गोंयांत जाता. ती कला वयर मेरेन व्हरपाक आनी ती राज्यान सगळ्याक प्रसारीत जावपाक हाऊ डू यू फील ही मंडळ करता? जशें की सरान सांगलें की 10-1 वर्सां पयलीं पेडण्यातलो असो एक ग्रूप नासलो. सो आमी जेन्ना प्रेरणा कॉम्पिटिशन अटेंड केलें तेन्ना मेरेन आमी जे थोडे ग्रुप्स आसात तांचे जे CDs आशिल्ले तेन्ना ते आयकून ते प्रॅक्टीस करून ते आमी घराघरांनी वाजयताले. सो अशें आमकां दिसलें की आमी त्या ग्रुपां भशेन कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवंक शकतात, कॉम्पिटिशनान वचून आमचें रिप्रेझेंटेशन दिवंक शकतात. आनी पेडण्यातल्यान असो एक खास करून ग्रूप नाशिल्लो. सो ती एक आयडिया आयिल्ली की एक ग्रूप आसचो धारगळींतल्यान आसचो की जो ऑल गोवा लेवलाचेर वयतलो. आनी तातूंतल्यान सर आसलो की सरान केन्ना ना म्हणूंक ना. सरान म्हटलें की करया. पयलीं आरत आयिल्ले बसलो सर, आरत सुरू केली. सो तेतून एक बूस्ट मेळ्ळो की ग्रूप सस्टेन जातलो, ग्रूप फुडें वतलो. आनी अशें जालें की पयल्याच वर्सा फर्स्ट इयर वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. सो पयली जी स्पर्धा जाता वार्षिक म्हणटा तशी घुमट आरतीची सुरवात वर्सा खेड्यान, सावयवेऱ्या खेड्यान दत्ताच्या देवळान जाता पयल्या श्रावणी बेरेस्तारा. सो त्या पयल्या स्पर्धेन आमी पार्टिसिपेट जाले आनी त्या पयल्या स्पर्धेन आमकां 3रे प्रायज मेळ्ळें. सो तेन्नाच्यान एक मोटिवेशनल फॅक्टर कसो तयार जालो की बाबा आमी खंय तरी आसात. सो थंयसर व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात, जशें की आमचे इन्स्पिरेशन्स म्हणटात थोडे ग्रुप्स आसात. सो तेतूनय आमी खंय तरी आसात. सो देन इट बिकेम अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस की मेंबर्स ॲड जायत उरले, थोडे मेंबर्स बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स दे ड्रॉप्ड आउट. पूण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उरलो की ग्रूप उरलो आनी नवी नवी कॉम्पोजिशन्स एक्सपेरिमेंट्स चालू उरले. सो दॅट इज हाव द जर्नी हॅज बीन. सिनियर पळयलें आमी, म्हाका दिसता जे फावंडींग मेंबर्स आसले ताजे कडेन पळयलें. आय रियली वॉन्ट टू आस्क यू, म्हाका तुका विचारपाक जाय, जशें तांच्यांनी म्हटलें की तुमी आतां लीड सिंगर, तुजो म्हाका असो आवाज आयकलो आनी इतको म्हाका असो आंगार कांटो येता. जेन्ना हांवें तो प्रोमो सुद्दां पळयलो तेन्नाय म्हाका खरेंच बरें दिसलें. आय सो फॉर्च्युनेट की हांव पर्सनली लायव्ह हांवें आयकलें तुजें गाणें. प्रवास तुजो कसो सुरू जालो? बिकॉज लीड सिंगर मेरेन पावपाक खूब म्हाका दिसता संघर्श करचो पडटा, सपोर्टूय जाय पडटा लोकांचो. पयलीं हांव म्युजीक DMC कॉलेजीन शिकतालो, BC शिकतालो. तेन्ना आमी तें शिकता आमचे ग्रूप आसलो एक, ते थोडे घुमट आरतीन वयताले. तेंच्यांनी थारायलें की एकटो विजय कुडणेकर म्हणून आशिल्लो की तो म्हणपाक तुजो आवाज बरो, तूं लीड घे. तेन्ना आमची इंटर कॉलेजी बी आसताले. इंटर क्लासान हांव तेन्ना फर्स्ट टायम बसलो. म्हाका तेन्ना घुमट आरती इतलें नॉलेज कांय नाशिल्लें. तेणें सांगलें अशें म्हणप, तशें सांगलें. तेन्ना आमी DMC कॉलेजी इंटर क्लासान थर्ड येयलें. तेन्ना हळूहळू तसो प्रवास म्हाजो हळूहळू इंटर कॉलेजीन मागीर सिलेक्ट केलो. इंटर कॉलेजीन आमी थोडीं प्रायजां काडलीं. थंयसून एक शुभम हळणकर आसलो आमच्या ग्रुपान पयलीं समळपाक जालो. तेणी मागीर म्हाका आमचे हेरंब घुमट आरती ग्रूप आसा तितून बसता काय म्हणपाक लागलो. बसता म्हळ्यार म्हाका पूण तितून आयडिया नाशिल्ली. तेन्ना ग्रुपान हाडलो. मग तेन्ना तितून नॉलेज कळ्ळें घुमट आरती कितें आसता, कशें आसता. हळूहळू म्हाका सुभाष भाईन सांगलें कशें कितें वाजप आसता, कशें गावप आसता. पिंगे सरान म्हाका थोडी नॉलेज दिली, अशें गा तशें गा. तशें हळूहळू चडत गेलो. आनी मागीर म्हाका तेणीच सरान सांगलें तूं लीड घे, तुजो आवाज ब्रॉड आसा, वयर चडटा, तूं लीड घेवपाक स्टार्ट कर. पयलीं सुभाष भाई आमचो लीड घेतालो. तेन्ना पिर्णा आमी बसलेले. पिर्णा आनी म्हापशा एक आसलें स्वराधिराज कॉम्पिटिशन जातालें. तो एक बसले आनी पिर्णा कॉम्पिटिशनाक तो एक बसले. सुभाष भाई थंय लीड घेत गेलो. तेन्ना हांव सवो कोरस बसतालो. मुख्य सराच्या कृपेन सरान सांगल्या प्रमाणे म्हाका लीड गायक बसलो. बरें, इफ आय कॅन आस्क माय कॅमेरा पर्सन टू पेन दी एंटायर टीम. म्हणजे जशें सरान म्हटलें की बरेचशे जाण काही कामा खातीर आयज पावले ना. जर पेन इट डावन आनी
आपण यांना पाहिलत का अशें जर हांव तुमकां विचारीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्या भुरग्यांक तुमी ते पळयला आसतले खंय ना खंय तरी, बट काहीशा जाणांक म्हाका दिसता रिजनल टेलिव्हिजनाचेरूय पळयला, जर पळोवंक ना आयकोंक ना जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्याच वर्सा प्रुडंटाचेर ती आमी फिचर केल्ले, ते म्हळ्यार जिज्ञासा ग्रूप. आतां तुमी जर स्पॉट करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता आय नो सगळेच जाण धवे कुर्ता घालून वळखपाक जावचें ना, काहीशे कनेक्टीव तुटला आसतलो. म्हाका दिसता मातसो हात वयर केल्यार बरें जातलें सो दॅट यू कॅन स्पॉट. आनी एक गजाल आसा, थोडेशे म्हाका दिसता भायरूय आसा. सो 1 2 3 आनी तो सायडीक जो बसला सद्या हू इज नॉट बीन फिचर्ड. ओके. इवन हे जे म्हाका दिसता जिज्ञासा ग्रूप जो आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता गोंयचें नांव संगितान वयर व्हेलें, एका वेगळ्या दर्जेचें व्हेलें. ऑब्वियसली फ्युजन म्युजीक म्हणा किंवा डिफरंट टायप ऑफ म्युजीक जो जॉनर आसलो तो क्रिएट केलो आनी स्वताचो तांचो ग्रूप केलो. म्हाका आवर्जून तांकां विचारूंक जाय की हाव हॅज बीन द फीडबॅक. सुरवात हांगासरूच जाल्ली काय ओवर अ कोर्स ऑफ टायम इम्प्रूव जायत गेले, कशी जाली सुरवात? ओके. सगळ्यात पयलें म्हटल्यार हांव ह्या ग्रुपान कसो पावलो एक्चुली. हांव पयलीं बॉलिवूडूच गातालो. म्हाका घुमट आरती बद्दल कांय खबर नासलें. म्हाका फक्त खबर आसलें की घुमट आरती घराघरान चवथीक करता, तेच्या पलीकडे म्हाका कांय खबर नासलें. बट म्हाका जेन्ना सुभाष सरान सांगलें की तूं आमच्या ग्रुपाक कोरसाक बस, सो हांव एक्चुली चिंतपाक पडलो की घुमट आरती कोरसाक बस, हांव हेंच्या वाड्यार भोंवन हांव कितें करतलो. सो मागीर सरान म्हाका सांगलें की आमी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जाता, आमचो असो प्रोफेशनल ग्रूप आसा. सो म्हाका इंट्रस्ट येयलो आनी हांव हांगासर येयलो. जाल्यार जेन्ना हांवें पयली आरत जेन्ना आयकली, जी आमच्या पिंगे सरान बसयल्ली, ती आरत आयकल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें की घुमट आरती बिईंग फोक इतली म्युजिकान इतले लेवलार कशी पावोवंक शकता असो म्हाका प्रश्न पडलो. आनी तेन्नाच्यान म्हाका हो इंट्रस्ट जालो. तेच्या उपरांत जिज्ञासा ग्रूप क्रिएट एक्चुली जालो बिकॉज ऑफ म्हणजे आमी एक्चुली जॅम अप करताले पयलीं. म्हणजे आमी जे गायक आसा ते आमी पयलीं जॅम अप बी करताले, अशें बसून बी गाताले कितें कितें. सो मागीर आमकां सुभाष सरान सांगलें की तुमी जे करतात ते खरेंच खूब बरें आसा आनी ते फुडें तुमी शूट करून तुमी अपलोड करपाक जाय सो दॅट लोकांकूय ते आयकूंक मेळटलें. सो थंयच्यान आमची एक्चुली ती म्हणटा न्हू चिंगारी म्हणटा पळय तशी थंयच्यान स्टार्ट जाली एक्चुली. एक म्हाका आवर्जून आवडटा की कांयशे तुमचे मेंबर जे आसा गोवा कॉलेज ऑफ म्युजिकानूय काम केलां. हांवें तुका खूब वळखता, लीड सिंगर म्हणून हांवें गोवा म्युजीक कॉलेजीच्या हेचेरूय पळयला तुका व्हिडिओ. गोवा ही आमची जी फोक कला आसा पळय घुमट आरती ही व्हेरी युनीक आसा. हाव डज इट हेल्प फॉर म्हणजे ताणें म्हटलें की आपूण बॉलिवूड गातालो थंयच्यान आपूण हांगासर आयलो आनी आपल्याक आतां घुमट आरतीची खूब आवड आसा. तुजें खंय आहा कितें बिकॉज यू आर वन ऑफ द गुड सिंगर्स. हांवूय पयलीं DMCनूच हायर सेकंडरीन आसलो. मागीर असोच इंटर क्लासाक एकट्यान म्हाका आपयलो यो म्हणून घुमट आरतीक. म्हाका टोटली ब्लँक, काय घुमट आरती कांयच खबर नासली. केन्ना वाड्यारूय कांय ना, आमचें फक्त भजन. सो मागीर आपयलो एकट्या भुरगे स्वप्नेश नायकान म्हाका आनी राजीव ते साई बोडकेश्वराचे मेंबर्स, तर तेंच्यांनी आपयलो म्हाका यो म्हणून इंटर कॉलेजीक. सो मागीर हांव इंटर कॉलेजीक बोल्लो तेन्ना पिंगे सर जज बी आसले आनी शुभम नायकान तेन्ना म्युजीक कॉलेजीन बरो आलाप बी घेवन बरो गजर केल्लो. सो तेन्ना आमी TMC बसलेले हायर सेकंडरी, हांव कोरसाक बसलो बेश्टो. तेन्ना हो म्हाजे कडेन येयलो ओमकार म्हणपालो तूं खंयचो काय म्हणून. हांवें म्हणलें धारगळचो. जाल्यार आमच्या ग्रुपाक बस म्हणपालो हिरंबा. म्हणलें बरें लागींच हांव येता. सो थंयच्यान जर्नी बिगेन्स घुमट आरती. दॅट्स रायट. ऑब्वियसली जशें पयलें सगळ्यांची म्हाका दिसता बरी जर्नी ही सुरवात जाल्ली आसा. इट हॅज कम डावन ऑन अ ब्युटिफूल नोट बिकॉज प्रत्येकाक दिसता की आपलें एक कवर सॉंग आसचें किंवा आपली एक CD क्रॅक करची आनी म्हाका दिसता हे वर्स म्हाका दिसता जुळोन आयला टू ब्रिंग दॅट CD टू ऑल यू पीपल. म्हाका विचारूंक जाय 10 वर्साचो प्रवास म्हणटा, 10 वर्सां लागली CD करपाक काय हो म्हुर्त बरो आसलो? ना 10 वर्सां लागली म्हटल्यार हो प्रवास खरें तर जेन्ना सुरवात जालो आनी आतां मेरेन आमकां CDन इतले आरती जाय आशिल्ल्यो आनी त्यो कंपोज करता करता म्हणसर 10 वर्सां जालीं. आनी म्हाका दिसता घुमट हेरंबी अशी पयली CD आसतली तातूंत आमकां थोड्यो आरती वगळच्यो पडल्यो. म्हणजे आमचे कडेन इतल्यो आरती आसा, श्री हेरंब घुमट आरती मंडळा कडेन इतल्यो आरती आसा की आमी 16 ट्रॅक्स घातल्या आनी आमचे कडेन आनीक एटलिस्ट 10 तरी ट्रॅक मायज आसा. म्हणजे आमी हय ओरिजिनल कॉम्पोजिशन 10 वर्सां जें केलें आमी, म्हणजे वर्साक आमी 2 आरती बसयताले. मागीर ताच्या नंतर गजर आसा, केन्ना केन्ना आमी अशी एक आरत बसयल्याची आमी म्हणपाक पावले ना पूण ती आमचे कडेन रिजर्व आसा. ताच्या नंतर पारंपारीक आरती बसयल्यो भुरग्यांनी, हिरंब घुमट आरती मंडळाच्या भुरग्यांनी. म्हणजे हो प्रवास कसो की एक 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 पायरी चडत गेले. म्हणजे पयलीं थर्ड आयले,
ताज्या नंतर म्हाका याद जाता की सगळ्यात पयले फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा तेन्ना हे भुरगे अक्षरशः रडल्या, नाचल्या, रडल्या. म्हाका याद जाता म्हणजे सुखाची अश्रू तांच्या दोळ्यांतल्यान हांवें पळयल्या. हय, खुशीके आसूं सारकें. ताज्या नंतर राजीव गांधी कला मंदिराची स्पर्धा जाता, राज्यस्तरीय स्पर्धा जाता. तातूंत श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ पयले आयले. तो एक अचिवमेंट, म्हणजे एक एक पायरी चडत गेले. आणि ही म्हणजे पायरी चडून चडून आतां वयर सगळ्यान पावता म्हटल्यार सगळ्यान वयलो पावंडो म्हटल्यार CD. ह्या वर्सा CD आणि पेन ड्रायव्ह श्री हेरंब घुमट आरती मंडळ घुमट हेरंब ह्या नांवान हाडटा. आणि ह्या CDची आख्खें गोंय आतुरतेन वाट पळयता. सगळे जाण, सगळे घुमट आरतींतले कलाकार, घुमट आरती प्रेमी. ताज्या नंतर ह्या वर्साची चवथ हेरंबमय करपाक, घुमटमय करपाक म्हाका दिसता सगळे गोंय गोमंतक ह्या CDची वाट पळयता. घुमट हेरंब रोखडेच तुमच्या मुखार आमी रिलीज करतात. म्हाका दिसता थोडेच दीस उरल्या. ज्या दिसा हें तुमचें प्रक्षेपीत जातलें त्या दिसा सावन म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी आमी ती CD तुमच्या मुखार हाडटले आनी गोंयभर प्रसारीत करतले. गोंयभर ही CD तुमकां आणि पेन ड्रायव्स उपलब्ध आसतल्यो. कृपा करून ह्या म्हाज्या भुरग्यांनी जी मेहनत घेतल्या 10 वर्सां, त्या मेहनतीचें फळ म्हणून तुमच्या मुखार एक सुंदरशी घुमट हेरंब ही CD हाडटा आणि पेन ड्रायव्ह हाडटा. ती कॉपी करू नाकात, स्वता विकती घेयात, ती पेन ड्रायव्ह विकती घेयात. विकती घेवन ती चवथीक गिफ्ट करात, तुमच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक दियात, तुमच्या फ्रेंड्सांक सगळ्यांक दियात, बऱ्या मागप्यांक दियात. घुमट हेरंब आणि तुमची चवथ हेरंबमय करात. देव बरें करूं, देव बरें करूं. ओके, म्हाका एक विचारूंक जाय तुका की हे आतां CD म्हटल्यार म्हाका दिसता 16 ट्रॅक्स आसा, तरी दवरचे पडले कांयशे ट्रॅक्स. हे टोटल 16 ट्रॅक्स आसा पळय, ते तुमी कशे पळयता? म्हणजे वेगवेगळे ते आरती म्हणा किंवा वेगवेगळे ताचो फ्लेवर कितें आसतलो? म्हणजे उमेदीचो आसतलो काय मागीर वेगळो कितें तरी ताका क्लासिकल टच आसा? हाव, जस्ट फॉर दॅट माय व्ह्युअर्स कॅन अंडरस्टँड की घुमट हेरंबान CDन ह्या कितें आसतलें? सर, घुमट हेरंबान तुमी पळोवपाक गेल्यार फ्युजन आसा. फ्युजन एज इन वेरायटी आसा. अशें ना की सगळेच कॉम्पिटिशन लेवलचे आरती आसा जे आमी कॉम्पिटिशनाक घेता विथ मेनी एक्सपेरिमेंट्स. तशें आमी भितर पारंपारीकूय आरत्यो दवरल्या ज्यो घराघरांनी चवथीक म्हटले वयतात. सो लोक रिलेट करूंक पावतले, लोक त्या आरत्यो बरोबर म्हणपाक पावतले. अशें नासतलें की टोटली खंयची न्यू आरत आसतली जी तांकां खबर ना आनी ते आयकतले मागीर पाठ जातली. सो आमी तशें दवरला की बॅलन्स दवरला. सो लोकांक दोनूय तरेचे आरती आयकपाक मेळपाच्यो. एक पारंपारीक जाले, कॉम्पिटिशन लेवल जालें, आनी आमच्या सदांच्या ज्यो घरान आमी म्हणटा तश्यो. जशें की तांणी म्हटलें की इट इज अ मिक्स ऑफ पारंपारीक आरती प्लस जे आमी कॉम्पिटिशन लेवलाचेर वाजयतात. सो CDची निर्मिती करतना अशें दिसून आयलें की CD काडटात ग्रूप, पूण तेंचे लेट्स से इट्स अ 12 ट्रॅक अल्बम, बट आउट ऑफ दॅट ओनली 1 or 2 ट्रॅक्स आर रिमेंबर्ड, और 1 or 2 ट्रॅक्स आर जशें आमी इवन जेन्ना प्रेजेंटेशनाक वयता कोणागेर देवळांनी वयता, आमच्या वांगडा गावपी कोण ना. आमच्या आरती आमकांच खबर आसा, पूण ती जर येयो विठले आसत जावं आरती ज्ञानराजा आसत जाल्यार एकदां चाल तेणी पीक केली द्रुपदाची, हय, तो म्हाका द्रुपद म्हाज्या वांगडा मेळटलो मनीस. सो तो एक मेन हेतू आशिल्लो की बाबा एक पारंपारीक आरत्यांचो सेट, एक 5-6 पारंपारीक आरती घेवन तांकां नवे चाली लावन ते अल्बमान घालचे. कित्याक म्हाजो असो विचार आसा की मे बी आफ्टर लेट्स से 100 years डावन द लायन ओके ही कला उरतली ना उरची खबर ना, बट जेन्ना आफ्टर 100 years डावन द लायन कोण तरी रिसर्च करतलो ह्या गजालीचेर, तेन्ना रेफरन्स म्हणून हो रेफरन्स यूज जातलो. आमी जे डिजिटली कितें तयार करता आतां, तो जर लेट्स अज्यूम दॅट समवन कंडक्ट्स रिसर्च इन 21-30 ओके, जाल्यार तेका रेफरन्स म्हणून हे रेफरन्स ते यूज करतले. सो केन्नाय कंपोजिशन करना, इवन सर जेन्ना कंपोज करता तेन्ना आमी कितें कन्वे करतात लोकांक मेरेन त्या आरतींतल्यान. फॉर एक्झाम्पल तुमी हेरंबाची आरत आयकली, तातूंतल्यान कितें कन्वे जाता, एक काणी कन्वे जाता, एकदंताची काणी कन्वे जाता. सो आमचो मेन हेतू कितें आसा, एम कितें आसा, आमी देवाक डिस्क्रायब करता ऑर आर वी टेलिंग अ स्टोरी. सो हें पयलीं जर कन्फर्म जालें आमच्या कडेच विदीन द ग्रूप, जाल्यार इट इज इजी टू कन्वे इट टू द ऑडियन्सीस. नाजाल्यार कितें जाता, आमी आडे पडयता आनी देन इट इज ऑफ नो यूज, कित्याक लोकां मेरेन कांय पावना. सो दॅट इज द रिजन बिहायंड हॅविंग पारंपारीक आरत्यो विथ अ न्यू टच आनी ऑल्सो आर एक युनिमस क्वेश्चन हांव सगळ्यांक विचारता. कोणें स्टुडियोन पयलीं पांय बी दवरलो रिकॉर्डिंग स्टुडियोन बीन पयलीं थोड्यांनी दवरलो आसतलो, चडशांनी दवरलेलो ना, सगळ्यां खातीर पयलो जालो. कसो एक्सपिरियन्स आसलो कोणाक, इफ समबडी कॅन डिस्क्रायब तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? बिकॉज जाचे ताणें स्टुडियोन पांय दवरूंक ना, स्टेजीचेर आमी म्हटलां घरा कडेन आमी म्हणटा, पूण तो भितर वचून जो एक्सपिरियन्स एक प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स येता, तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो?
सर तो एक्सपिरियन्स म्हणजे पयल्या थोड्या फावटी अशें दिसता की एक कितें करता आमी. इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क कसो, कित्याक आमकां संवय कशी आसता की आमी सगळे बसून मेळून एकामेका कडेन इंटरॅक्ट करून मजा घेत वाजयता. थंय कशें आसता थंय एकटो बसून थंयसर इयरफोन्साचेर आयकून त्या तालान त्या स्पिडी प्रमाणे एडजस्ट करून वाजोवचें पडटा. सुरवाती खूब डिफिकल्ट जालें, पूण एक दोन सेशन जाल्या उपरांत आमकां म्हणजे अशें कळ्ळें की म्हणजे आतां कशें आमी फॉलो करपाक जाय सगळो ट्रॅक तो. आनी इट वॉज गूड, कित्याक फुडलो आउटपूट खबर आसा कितलो बरो येवपाचो आसा आनी कितलें एक्सायटींग जावपाचें आसा. सो त्या हेतून एक्सायटमेंटान तें म्हणजे खूब बरें जावन गेलें. ओके, बिफोर आय एंड, वॉट डू यू वॉन्ट टू अचीव? म्हणजे तुमकां ही सीडी आतां केली न्हू, येदो व्हडलो एक्सरसायज केलो, वॉट डू यू वॉन्ट टू अचीव? पॅशन, रेवेन्यू, काय लोकां मेरेन पावचो, लोकांचो मोग मेळचो आनी ऑब्वियसली लोकांची चवथ आनीक मातशी सुंदर बरी उमेदीची वचची? मेन म्हटल्यार लोकांक सगळ्या म्हटल्यार फूल गोंयांत आमचे सिडिओ सगळे कडेन पावोंक जाय. हेच मेन आमचे म्हटल्यार मोटो आहा. म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी आयकपाचें आमची सिडी घेवन अशेंच दिसता. सो सर वील एग्री दॅट घुमट आरती ही फील्ड अशी आशिल्ले जाका अशें सायडीन दवरताले इन टर्म्स ऑफ आर्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स. सो तेतून कितें जाता की ते घुमट आरती करपी ग्रूप वाड्या वयलो जावं गांवांतलो, अरे ते अशें सायडीक काडून दवरलेले भुरगे, ते कांय कामाचे ना अशें तो एटिट्यूड आशिल्लो. सो दॅट हॅज चेंज्ड, दॅट चेंज आय एम सीइंग पोस्ट हेरम, एस्पेशली बिकॉज जे अजून ग्रुपान आसा आमच्या, इवन दे आर प्रोफेशनल्स इन टर्म्स ऑफ देर लायफ. दीस इज आवर पॅशन. हो आमची कोंकणीन प्युअर कोंकणीन म्हणटा ती खास. सो वेवसाय धरून सो वी हॅव प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स, इज अ प्रोफेशनल वेडिंग, वी हॅव सिंगर्स, ओके, वी हॅव पीपल हू आर एंटरप्रेनर्स इन द ग्रुप. सो बाकीच्या ग्रुपांनी सो एक वी हॅव हॅड गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc. So we have people pursuing their masters now in Mumbai. So तो एक आउटलुक चेंज जाला. So also now we have different groups wherein there is a lead singer who is a doctor. MBBS doctor. So इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स. आतां म्हाका दिसता तो पळोवपाचो दृश्टिकोन चेंज जाला. तो सांगपाक हेंच सोदता की घुमट आरती मंडळा कडेन, घुमट आरती कलाकारा कडेन पळोवपाचो परसेप्शन चेंज जाला, दृश्टिकोन कंप्लिटली चेंज जाला. आतां तुमकां प्रत्येक क्षेत्रांतलो सक्सेसफूल प्रोफेशनल तातूंत मेळटलो. देर आर एडवोकेट्स, देर आर डॉक्टर्स, देर आर इंजिनियर्स, देर आर आर्किटेक्ट्स, देर आर बिझनेस टायकून, सगळे जाण आसा. ग्लॅमर आयले, ग्लॅमरूय आयलें आनी प्रोफेशनलिझम आयलें. म्हणजे पॅशनेटली सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. आय थिंक ही इज रायट. So yes, regarding the project that I wanted to talk. So आमी album record केला MM Studio पोरवोरी, सिंधुराज कामत तांचो स्टुडियो, आनी album रिलीज जाता 8 सप्टेंबराक. सो album रिलीज फंक्शन धारगळी जातलें. ओके. सो आय थिंक जशें सगळ्या मदीं एक्सायटमेंट आसा, तरी हे सगळे जाण शांत दिसले, बट आय थिंक म्हाका दिसता जॅम करता तेन्ना खरेंच उमेद हाडटा, उमेदीन जॅम अप करता. प्रोफेसर सुभाषान म्हाका एक बरें म्हटलें की फुडें हें उरतली काय ना कला. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या तरणाट्यांक पळोवन म्हाका दिसता फुडली 2-3 डेकेड्स हे तशेंच कंटिन्यू उरता आनी फुडें अजरामर जातली ही कला. बट जशी आमी स्कॅप्टिकल आसपाक जाय की जायत ना जायत, एक म्हण आसा की प्रयत्नाशी परमेश्वर, आनी म्हाका दिसता प्रयत्नाशी घुमट हेरंब हें म्हाका दिसता ह्या सिजनाक सगळ्याक फ्लेवर आसतलें. आनी म्हाका दिसता आवर्जून ही सीडी तुमी घेया आनी ताजो आस्वाद घेया, आनी मोर इम्पॉर्टंटली हो जो फ्लेवर आसा तो सगळे जाण एन्जॉय करा. ऑब्वियसली पायरसी करूं नाका. कोणाक गिफ्ट म्हणून मोदका बरोबर मातशी ही सीडी दिल्यार आनीक मातशी बरी. सो ऑन दॅट नोट आय वॉन्ट टू एड, बाप्पा पळयता हे सगळे तेजे भक्तगण आसा, हांवूय ताच्या कडेन मागता की ही येणारी चवथ ही तुमकां सगळी उमेदीची आनी भरभराटीची जाव. गणपती बाप्पा मोरया. श्री
Thank you.